आणि ताची 40 वर्सांची राजकीय कारकीर्द आणि ताणें केल्लें काम हें कोणूच विसरपाक शकचे ना. मुळांत लढवय्ये अशें आशिल्ले रवी नायक आणि सुरवाती पासून म्हणजे संघर्श पर्यंत ताणें स्वताही गरिबी पळयल्ली आसा आणि संघर्श करीत आयज ते सगळ्याच्या गळ्यांतलो ताईत जर जालें ते तांच्या कामाक लागून. मुळान पयलीं समाजा खातीर काम करपाची ताची तळमळ ती कोणूच विसरचे ना. मूळ मुणकाराचे हक्क आणि ताका लागून अनेक लोकांक ज्या घरांत ताका आमी कोंकणीन थारो म्हणटा तो थारो जांकां घरांची मेळ्ळी 200 मीटर आणि पंचायत क्षेत्रांत 300 मीटर ते तर नक्कीच केन्नाच रवी नायक हें नांव विसरपाकूच शकना. कारण प्रत्येकाचें स्वप्न आसता की आपलें एक ल्हानशें घर हाडचें आणि घर जाले नंतर तें आपलें हाडचें स्वताच्या नांवाचेर हाडचें आणि ताचे नंतर मागीर बाकीच्यो आपल्या भुरग्याक सगळ्यो सुविधा मेळच्यो. मागीर ते शैक्षणीक आसूं मागीर ते घरांतल्यो सगळ्यो बेजीक ज्यो गोश्टी आसात त्यो आसूं आणि एक बरें एक धारासुरे मेळयल्ले मागीर ते कुटुंब मुखार वचपाक जाय. आणि हे फाटले 40 वर्सां म्हणजे आयज आमी मोबायलचे किंवा आयज आमी सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली आयज उलयता पण फाटले 40 वर्सां पयलींचे सगळे अनुभव हे स्टोरी घेवन तांच्या हक्का खातीर झगडत झगडत रवी नायक नांवाचें एक वादळ एक तयार जालें आणि ते आयज सगळ्याच्या काळजान भितर आसा. 8 मॉर्ग आसात. त्याच बरोबर हांगासर आशिल्ले राजीव गांधी कला मंदिर आसतलें. त्याच बरोबर आज सहकार भवन आसतलें. तातूंतले अनेक जे आमचे प्रोजेक्ट जे दिश्टी पडटात ते सगळे प्रोजेक्ट हे तांचेच आसा. ज्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साक ताचें नांव दिल्लें आसा हें आतां येणाऱ्या फुडल्या सगळ्या पिळगेक शासनाचें याद उरतलें. कारण ते एक उत्कृश्ट अशे व्हॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले नॅशनलाचेर खेळपी व्हॉलीबॉल प्लेयर आणि त्याच खातीर त्या स्पोर्ट्साच्या कॉम्प्लेक्सान भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बाकीचे मंत्री म्हणजे बरोबर आसतना काल तांच्या नांवाची नेम प्लेट नेमींग करप आणि त्याच बरोबर तांचो पुतळो बांदप त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करप त्या हॉस्पिटलाचो कायापालट कॉम्प्लेक्साचो कायापालट करप अशे अनेक गोश्टी आसा त्यो फक्त ह्या एका व्यक्तिमत्वाक लागून साध्य जाले आनी ते करपा खातीर सरकार फुडें वता त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन. हांगासरले अनेक प्रोजेक्ट म्हणजे मुख्यमंत्री आसतनाचो तांचो तो बस स्टँड आसत किंवा नळाची योजना आसत शिक्षणीक हें आसत. शैक्षणीक क्षेत्रांत सुद्दां समाजांतले खंयचोच मनीस फाटीं उरचो न्ही म्हणून केल्ले शैक्षणीक येदे व्हडले संकुल तांची याद करता. मागीर त्या जाग्याचेर BEd कॉलेज आसत B.Pharm आसत M.Pharm आसत किंवा MSc आसत वेगवेगळे शैक्षणीक कोर्सीस आणि त्याच बरोबर एकाडेमीक हें आसत. हें पुराय फुडें जो भुरगो पास आवट जावन वतलो ताजें लक्षान उरतलें आनी तें आसाय बी. आनी अशें ह्या रवी नायकाच्या यादस्तीक म्हणया जें जें कितें करपाचें आसा तितलें सरकार म्हणून आनी पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आसा ती आमी सगळे फुडें व्हरतले. त्याच बरोबर आनी एक गजाल बरी दिसली ती म्हटल्यार सरकारान तांचो योग्य असो मान दितनाच तांकां खरी श्रद्धांजली जर जातली जाल्यार फोंड्या तांचे जेन्ना म्हणजे आमचे पक्षाचे जे लिडर जाले पण त्याच बरोबर तांणी आतां नवे प्रोजेक्ट आसा ते सगळे पायपलायनीन आसात. म्हणजे ते अंडर हें आसा रिवर फ्रंट आसत किंवा आनी खंयचे 2-4 प्रोजेक्ट आसात ते सगळे येवपाचे प्रोजेक्ट आसतले. ते फुडले चिंतले खूब फुडले चिंतताले खूब फुडले. आनी त्याच बरोबर आमकां आतां तांच्या नांवाक म्हणजे तांकां खरी श्रद्धांजली म्हटल्यार कितें की तांच्यांनी संघर्शान तो हो मतदारसंघ परत एकदा तांचे यादस्तीक उलोवपाक जाय आनी त्या खातीर तीच तांकां खरी श्रद्धांजली जातली. कारण रवी नायक हे जशे मुत्सद्दी नेते आशिल्ले तशेंच तांचो सामान्या प्रती सगळ्या प्रती एक बरो कळवळ आशिल्लो आनी म्हाका आमकांय म्हणून वताले ते की भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत भितर सरकारान भितर ज्या प्रोजेक्टाची ही मांदियाळी जी लागली आसा तुवें नांव घातलें तें खरेंच बरें दिसता काम करपाक उमेद येता. आनी म्हणून आयच्या दिसा इतलें सांगपाक की तांकां आमचे आदरांजली आसाच पण खरी आदरांजली खरी श्रद्धांजली खरी सुमनांजली केन्ना जातली जाल्यार त्या दिसा रवी नायकाच्या स्वप्नांतले फोंड्या खातीर परत एकदा आमी कमळ फुलयतले
आनी ह्या फोंड्यां भितर प्रगतीचे वारें फुडें वतलें. एप्रिलांत ड्यू आसता, पण ह्या म्हयन्याचे एंड किंवा लास्ट वीक पर्यंत सगळे गजाली. जिल्हा पंचायत निवडणुकीचे मार्जिन मेळटले का सूर्य बाबांच्या उपरांत पयलें इलेक्शन जाल्लें, म्हणजे मार्जिन मेळ्ळें सारकें. आर यू सॅटिस्फायड? इंडिव्हिज्युअली पळय केन्ना आसता पयलीं तेन्ना म्हणजे मार्जिनां सदांच वेगवेगळी आसतात. पंचायतीन मातशे वेगळे आसता, ते इंडिव्हिज्युअल्स कोण कितले रावले. विधानसभेन मातशे वयर गेले की मातशे वेगळे आसता, लोकसभेन मातशे वेगळे आसता, सगळी तशी आसता. सो त्या प्राप्त परिस्थितीन भितर त्या मार्जिना भितर आमी आनीक इल्लें करूंक शकताले, बट सो वेल सगळ्यांक देव बरें करूं.